अर्गांद कचेचो महिमा दिवचो क्लाब कचेचो वंदन कचेचो बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज दबाचे उतर आमकां माते वसोबांजेल 9 अध्याय 30 आणि 2 जावन 30 आणि 8 वाक्य नसर मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 32 to 38. जेजू आणि ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवसर लागले एका मनशाक ताचेर हाडून आयले. देंवसराक ताणें धांवडायतच म्हणून उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. पूण फरीसी म्हणूंक लागले, देंवसराच्या मुखेल्याच्या बळान हो देंवसर धांवडायता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पसारीत आनी हर एक तराची पिडाशेडां गूण करीत सोर शार आनी हळड्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताची काळीज कनवळ्यान भरले, कित्याक गोवळीनांतल्या बकऱ्या बरी ते घुसपडून भिजुडिल्ले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळी यथेश्ट सापून वावराडी थोडेस, देखून पिकाच्या धनिया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. आज जेजूची उतरां जावन आसात. एक मोन्याक बरें करतना ताचे तें आसलो देंवसार तो धांवडायता, म्हळ्यार मोनो केल्लो कोणें, त्या देंवसारान ताका मोनो केल्लो. ताचे तें आसले देंवसराक जेजून धांवडायता आसता मोनो उलोवंक लागलो. पूण फारीजेव शास्त्री पुरा ताका विरोध रावले इस्रायलांत. पळया, फारीजेव म्हणूंक लागले, देंवसराच्या मुखेल्याच्या बळान हो देंवसार धांवडायता म्हणून. आजुनूय जायते लोक अशे ते विरोध करतले आसात बऱ्या कामाक. मस्त लोक आजुनूय बरो जाती आसात. देंवसराच्या पदवेक कालच्या हाताखाल कश्टोवचे जायते लोकांक सुटका मेळटी आसा, जेन्ना ते देवाचे उतार आयकतात. खंय रेतीरे गेल्ले वेळार, खंय मागण्या गेल्ले वेळार, खंय आराधना गेल्ले वेळार जायते लोक आज बरेपण जावचे आमी पळयते आसा. कित्याक सोमयेची सकत त्या काळार आसल्याचें की आतां चड आसा. कित्याक ताचे आतां पयले ताची सकत मनशाच्या रुपान तो आसलो, आज तो आत्म्याच्या रुपान आसा. देखून आज ताची पवित्र सकत पुनर्जीवनपणाची सकत आजुनूय उणी जावंक ना. ती आजुनूय ताचे थंय वावर करती आसा. आनी कोण ताचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून येतात तांकां ती सकती तोय दिती आसा. ही एक देणी पवित्र पुस्तकांत आसात. जायते लोक आज देंवसार धांडोवचे आनी पिडाशिडां गूण करचे आमकां पळोवंक मेळटात जेजूच्या पवित्र नांवान. आज आमी सगळे आमी थोडे संत भक्तांक आमी मान करता. प्रत्येक जावन संतांतून 13 जापा ताणें देंवसार धांवडायल्ले, चड आमी तांकां मान दिता. तर संत आंतोनीक जर पदवी देवान दिल्या जाल्यार आमकां हर एकल्याक कितें दिल्या कोण जेजूचेर पाती येता ताका. थोड्यांक कळीत आसा, बऱ्याक यूज करतात, थोड्यांक कळीत ना, ती दांपून दवरलेली आसा. आनी दुसरी लोकांक पळया कश्टांत आसा, लोकांचे जमे पळोवन लोक हारी हारीनी जेजू कडच्यान धांवून येतालो. लोक कश्ट आजुनूय पळयता आमी. खंय पुरा हिलींग जाता, डेलिव्हरन्स जाता, थंय लोक हारी हारीनी लोक येता. आतांय ताका विरोध करतले जायते जण आसात, जायते लोक ताका विरोध करते आसा. जाल्यारय लोक ताका पुरा कॅरी करना. लोकांक कितें बरें जायचें. हांगा पळया जेजू तांकां पळोवन कळवळ्ळो म्हणटा. लोकांचे कश्ट पळोवन, लोकांचे पिडेशिण्यान वळवळचें पळोवन, लोकांक देंवसराच्या हाताखाल कश्टवचें पळोवन तो कळवळ्ळो म्हणटा. आज आमकां तळे कळवळे भगजे. जेजून ते कळवळे भोगले पळय, ताच्या मतीन ते आयले, ताच्या काळजांत ताणें भोगले लोक कितलो कश्ट जाता म्हणून. तर आज आमी ते कळवळे लोकां थंय भोगल्यार खंडीत आमी सुवार्ता परगट करता. जायत्या लोकांक बरेंपण खंडीत जाता आमच्या मारिफाती. देव अजापाने अद्भुत आनी एकल्या मारिफात करूंक शकता. देखून तूं तुजें जिवीत जेजूक भेटोवन दिताय गे. त्या वेळार जेजू तुजें थंय अधिकार चलयता आनी तुजें थावन जायतें बरेंपण करूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार तो देंवसार तो सैतान ह्या संवसाराक देंवन आयला. उगडापणाच्या ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा 12व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत, रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9 त्या महासर्पाक म्हणजे देंवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी
सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक ओडता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. देखून तो भुमींत इतले समस्या क्रिएट करती आसा. देखून तो आज लोकांक ताचे तें ओडती आसा. देखून आज खंयची संगती उगडप सायनातले बरी एक धंपण घाल्ले बरी लोकांचेर धंपण घाल्ले बरी करता तो. ताका शेवटिला भुमीक. कित्याक सर्गींच्या राजाचे वैभव जावन आसलो तो जागो ताणें होगडायलो ताच्या अहंकारा वरवीं ताच्या गर्वा वरवीं. देखून ह्यो संगती आज आमकां हांगा आज कितें सांगता जेजू. तांकां पळोवन तांची काळीज कणबळान भरलें आनी गुवळीनांतल्या बकऱ्या बरी ते घुस्पोडून भिजडले. आज आमी पळयता पुरा संगती जी कोणाक ते देणी आसात ती फावते परी उपयोग करूंक जायत्यो अडखळी असतात. पूण जाल्यार आमी आमचे मिसांव आमी रावोंक नजो. आमचे मिसांव आमी मुंदरसून वचचें. जेजूकी अडखळ घाल्ल्यो. जेजू कोणें सोडलां? परिचयान सोडलें गे, सदुशान सोडलें गे, जुदेवानी सोडलें गे. कोणेंय सोडूं ना तांकां. ताका विरोधीत रावले जाल्यार ताचें काम तो मुंदरसून गेलो. दीस आनी रात म्हणले बरी तसो वावर तो करीत गेलो. एका गांवांत दगदन येताना आनी एका गांवाक गेलो. देखून जेजून आमकांय सांगला एका गांवांत तुमकां दगदनी मेळटना तो गांव सोड आनी एका गांवांक सुद्दां हांव येताना सगळो संवसार भोंवून तुमी काबार करचे नात म्हणा जेजून. देखून आमच्यो ह्यो तरी संगती आज आमकां आमच्या वतीन धरया. कित्याक आमकां पळया देवसर कसो सतयता गी म्हणून हांगा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 8व्या वाक्यांत 1 Peter chapter 5 verse 8 सांगता जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवती आसा. पेद्रूची उतरां पळया. कित्याक हें सगळें पेद्रून ताच्या जिवितांत पळयल्लें. ताणें मस्त देवसार धांवडायल्लें, मस्त जाणांक बरें केल्लें. सोर संगती जेजून कितें केल्लें ताणें संवसारांत ताच्या जिवितांत ताणें केल्लें. देखून पेद्रू म्हणटा जागी रावा, जागृत रावा, जागीं जाया. तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें गे म्हूण राखून आसा. नाना तरेतीन आमकां तो ट्रॅप करता. आमी ताच्या पानपासांत सांपडून पडचें नाका. ताचेंतल्यान आमी भायर येवंक जाय. कित्याक हाचेंतल्यान भायर काडूंक समी जेजू मात्र एकलो शकता. देखून ताचे ते विश्वास दवरून बावार्थ दवरून आमी ताचे मिसांव मुंदरसून व्हरया आनी खंडीत एकामेका खातीर मागया, एकामेकाच्या गरजांक पावया आनी समेची सुवार्ता परगट जावनूच वसोंदी म्हणून आमी आमचें काम करीत रावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती जे सांगता श्री आमते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगिवंती मरिया देवाचे माये आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.